तुमकां दोनूय सीट कॉन्टेस्ट करपा जाय काय तुमकां तुमची एनर्जी खंयच्या एका सीटाचेर घालपा जाय? ना सध्या तरी एट प्रेझेंट आमी दोनूय सिटांचेर फोकस केल्लो आसा. दोनूय सिटांचेर म्हणजे कशें आहा, आमी सिटां म्हणून पळयना, आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर काम चालू आसा. बिकॉज वी आर प्रिपेरिंग फॉर 2027 इलेक्शन्स. व्हेरी मच क्लियर. हें आमी तकलेन घातलेलें की 2027 आमकां तयार जावपाक जाय आनी ते तयारी करतले. आमचे कडेन पयशे ना. आमचो ओन्ली ऑप्शन इज आमचें काम आनी लोकां कडेन पावपाचें. हे दोनूच गजाली आहा जे लोक आमकां हे पळयतले आनी वोट मारतले. सो हे आमची तयारी 2022 पासून आजून मेरेन चालू आसा. सो आमी आजून मेरेन हें करूंक ना की हें सीट आमचें स्ट्रॉंग आसा आनी तें सीट स्ट्रॉंग आहा. कित्याक आमचो प्रेझन्स आहा तो दोनाय सिटार इक्वल आहा. सो फुडें तेंच्या कडेन जेन्ना आमी उलयतले तेन्ना आमी डिसायड करतले बाबा कितें करपाचें. कित्याक आमचे फॅक्ट्स एंड फिगर आमी तेंच्या फुड्यान दवरतले. आमी अशें ना की आमी रिजनल पार्टी 2 वर्सां ओल्ड जाले हें जाला म्हणून आमी बॅक सीट घेतले म्हणून. आयज जर कोण ऑपोजिशन आहा दॅट इज RGP. सो आमी आमचे जर सगळें दवरतले मागीर तेंच्यान डिसायड करपाक जाय बाबा तेंकां BJPक शेणोवपाक जाय की वोट स्प्लीट काँग्रेसीक करपाक जाय.